कदंबा कर्मचाऱ्यांचे कुपत पडलेले प्रश्न जाग्यार घालपाक निमणो 1 म्हयनो दितात। म्हयन्या भितर मागण्यो जाग्यार घातल्यो ना जाल्यार गोंयभर आंदोलन सुरू जातले। कदंबा कर्मचाऱ्यांचे वतीन कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पत्रकार परिषदेत आयटकाचो क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगले, फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन कदंबा कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो हुमकळत दवरल्यात। सीएम केटीसी मॅनेजमेंटा बरोबर बसकांचेर बसका जाल्यो। जुजा पावंड्यार प्रश्न सोडयतलो अशें उतर दिवनय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उतरांक नेगार गेला। क्रिस्टोफरान सांगले, आयकात। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या कामगारांचे कांय ठोस मागण्यो आसात। त्यो म्हणल्यार 7वो वेतन इम्प्लिमेंट करचो, 7वो वेतनाचो एग्रीमेंट करचो आनी 7व्या वेतनाचे जे 30 आनी 4 म्हयने 34 मंथ्स एरियर्स जो आसा तो रिटायर्ड कामगार आनी जे आतां वर्तमान कामार आसात त्या कामगारांक दिवचो। त्याच बरी आमचो एक दुसरो प्रथम डिमांड आसा तो सगळ्या कामगारांक लागू जाता, स्टाफाक लागू जाता। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान काम करतात त्या सगळ्या स्टाफाक सुद्धा लागू जाता। तो म्हणल्यार 12% जो आमचो प्रॉव्हिडंट फंड आसलेलो डिसेंबर 2009 पर्यंत तो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या अधिकाऱ्यांनी तो 10% केलो आनी तो सिलींग घालो, छप्पर घालो ताचेर। त्या वेळार 6500 छप्पर घालो जेन्ना आमच्या टोटल पगाराचेर प्रॉव्हिडंट फंड कॅल्क्युलेट जावन रिमिटन्स जातालो प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनराच्या कचेरीक। तो 10% करतकूच कामगारांक आनी तोय छप्पर घालतकूच कामगारांक खूब मार बसलो। 7व्या वेतनाचो एग्रीमेंट युनियना बरोबर 34 म्हयन्याचे एरियर्स आनी त्याच बरोबर प्रॉव्हिडंट फंडाचे जे आमचो सवलत आसलेली ती तुमी काडली, 14 वर्सां जाली। आमी वारांत ह्या प्रश्नाचेर सरकाराच्या नजरेक हाडला। आमी वेळावेळी तेंणी आमकां आश्वासनां दिलां, वी वील कन्सिडर अजुनूय कांय जावना। ती फायल वयर सकला वता आनी ताका लागून आमी आतां थारायलां हेचो चड आनी वेळ घेवचो ना। ह्यो म्हयनो पर्यंत आमी रावतले। ह्या म्हयन्या भितर कांय प्रश्न मिटना जाल्यार आमी स्ट्रायकाची नोटीस दितले आनी संपार उतरतले आनी गोंयभर आमी चळवळ करतले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।